क्रिस्ततई म्हणजे मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आज पवित्र सभा सुमयेच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करता. सुमयेच्या मासा रक्ताची परब निमाळा ब्रेस्तराच्या दिसा जेजू सिसा संगता आपले निमाणे जेवण जेवत असतना ताच्या उगडासाक संभ्रमोंक वा ताच्या उगडासाक आसा करूंक फरमायलेलें एक जेवण, पास्काचें जेवण. आनी ह्या जेवणाचेर जेजू उंडो घेता, देवा बापाक अर्गां दिता, तो मोडटा आनी तो आपल्या सिसांक दिवं म्हणटा, घेयात आनी खयात, ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पोवची. पळया, घेयात आनी खयात, ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पोवची. दुसऱ्यान तो कितें करता, वायनान भरलेली काल्स घेता, देवाक अर्गां दिता, उपरांत सिसांक तो पिवंक दिता आनी म्हणटा, घेयात आनी ह्या काल्सींतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्ती कराराचें रगत, तुमच्या पासत आनी मनशा कुळाच्या पतकाच्या फारीकपणा पासत तें वारोवतलें उडास दोरा, तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात, म्हज्या उगडासाक करात. हांगासर जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत उंड्या आनी वायनाचो रूप सावन जेजून आमकां उगडासाक करच्याक समर्पण दिलें. आनी हेच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार जेजू म्हणटा कितें, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. पळया, देखून सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें रगत, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय सासणाचो जीव आसा, सासणाचो जीव आसा, सासणाचो जीव आसा. पूण थंयसर थोड्यांनी जुदेवांनी थोड्यांनी एक सवाल उठयलें, आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? कशें? मनशाचें मांस कोणी खायनात, खातात जाल्यार ताका राक्कोस म्हणटात मनशाचें मांस. आनी मनीस हेरांचें मांस खाता न्ही, मनशाचें कांय ना पूण हेरांचें मांस खाता. पूण मांस खाताना मांस मात खाता, मांसा सांगाता रगत खाताय ना, रगत काण्ण उपरांत मांस खाता. कुंभी कातरतना रगत सोडटात, दुकर कातरतना रगत काळी करतात न्ही. खंयचीय मनजात रगत मास्ती सुटी करतना रगत वळोन वता, रगता सांगाता मांस खावंक ना. कळ्ळें? रगता सांगाता मांस खावंक ना. रगता सांगाता मांस खावचें कोणें? वागान, सिंहान, तें बरा रगता उत्तून खातात. आमी मनशां. पूण हांगासर पळया, सोम्याचें मांस आनी रगत केल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना, जीव आसचो ना. आनी हांगासर स्वस्थ आमी जेजू सोम्याचें मांस सिसांनी करून खावंक ना न्ही. जेजू खुर्सार उमकाळयलो आनी ताची कूड कांयच बाधक जावन नासली, ती सगळी ती निकेपिली. कुडीचें मांस केलें खातना खावंक ना. तशें म्हळ्यार पळया, म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें मांस आनी रगत पिवचें म्हळ्यार पळया, हर एका कुडींत आमच्या जिवेंत मांस आसा, मांस सांगाता रगतय आसा न्ही. हां, मांसय गरजेचें, रगतय गरजेचें. रगत नासल्यार मांसूंक जाताय ना, जायना न्ही. हां, मांसय गरजेचें, मांस ना जाल्यार रगत खंय रावतलें न्ही. देखून मांसाच्या शिरांनी, मांसाच्या संदांनी रगत आसा.
रगत आसा पळया. आनी रगत कितें करता आमच्या कुडींत, कुडीच्या कोणशांक पळया जीव आसा अशें करता. रगत सगळ्या कोणशां पाशार जाल्यार मात्र थंयसर कितें आसा, एक्टिवनेस आसा. आमची बोटां हलतात, पांय हलतात. जर तर रगत सप्लाय जायना जाल्यार थोडे पटीन काळजाक ब्लॉक जातात न्ही, आर्टरीज ब्लॉक जातात, काळजाक रगत सप्लाय जायना. तशें आसतना थोडे पटी कितें जाता, काळजागात जाता, म्हळ्यार काळीज काम करना, फेल जाता. थोडे पटी पांयाच्या सोनांक बोटांक रगत पाशार जायना. पाशार जायना आसतना थंयच पांय कुसोवन वतात, गँग्रीन जाता म्हणटात पळय, गँग्रीन जातात, मागीर पांय कातरून काडचे पडटा. देखून हो रगत भोव गरजेचें. हें रगत कितें सगळ्या कुडीक जीव वाळशें करता. मांस ही भोव गरजेचें. देखून आमी सोम्याचें मांस खावचें आनी रगत पिवचें म्हळ्यार पळया सोम्या बरी आमी जावचें. आमच्या हर एका मनशाच्या रक्ताच्या थेंब्यांत सोम्याचो मोग आसा जाय. आमच्या मांसाच्या हर एका संदांत सोम्याची सकत आसा जाय. देखून जेजू म्हणटा, हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो. हांवच तो सर्गींतावन देंवन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक ची येतलो. संवसारांत जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें समास. जेजू जल्मलो खंयच्या शहरान जल्मलो जेजू? बेतलेहमान जल्मलो. जेजू बेतलेहमान जल्मलो. बेत म्हळ्यार कितें गोताय? बेत न्ही, बेत म्हळ्यार दांडो. बेत म्हळ्यार इब्रू भाशेन बेत म्हळ्यार कुंडो की उंडो? बेत म्हळ्यार घर, कळ्ळें? घर न्ही, बेतेल म्हणटात, बेतेल घर. लिहेम म्हळ्यार कितें? लिहेम म्हळ्यार उंडो. बेत म्हळ्यार घर, लिहेम म्हळ्यार उंडो. उंड्याचें घर. जेजू ह्या उंड्याच्या घरांत जल्मलो. पळया, उंड्याच्या घरांत जल्मलो बेतलेहमांत. बेतलेहमांत खंयसर जल्मलो? गोरवांच्या खंय जल्मलो? क्रिस्मस येवन आनी हेजेर न्ही. हां, खंय जल्मलो? गर्दनाच्या गोठ्यान. म्हळ्यार गर्दनाचे गोठो म्हळ्यार घालें. गोठ्यान जल्मलो की खावणेर जल्मलो? खावणेर जल्मलो. जेजू खावणेर जल्मलो. खावण म्हळ्यार कितें? खावण म्हळ्यार खावची वोण. मुर्ग्यो आसात पळय. पयले एक वोणा बरी आसली, वोण लंबा, एक कितली खावण आसा तितली लांब एक वोण आसताली. वोण तातूंत तण, तातूंत पेंड, तातूंत उदक, तळणें बरें घालताले. मागीर थोड्या गोरवां, थोडे रेडे मुत्तू स्वार्थी आनी खावचें, सोडूंक सोडना दुसऱ्यांक. देखून कितें केलें, ती वोण काडली, मुर्ग्यो केल्यो. तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, तुज्या मुर्ग्यांतलें तुका, जाय तितलें खा, दुसऱ्यांचें कांय नाका म्हणून मुर्ग्यो केल्यो. ताच्या तोंडा मुखार एक मुर्गी जावं दी, वोण जावं दी, खावणेर मुर्ग्यो न्ही. खावण म्हळ्यार खावची वोण, खावची सुवात. जेजू कित्याक खावच्या सुवातेर जल्मलो? कित्याक म्हळ्यार जेजू एक उंडो. जेजू जिवीत असो उंडो, सर्गींतावन देंवन आयलोलो उंडो. तो गोठ्यांनी वयर माळ्यारी न्ही, तो खावणेर आसा जाय न्ही. तुमी उंडो हाडटात, मांस करतात, उंडो हाडून खंय दवरतात? तुमी खाताना खंय दवरतात? शिंक्यार दवरतात की खंय दवरतात? मेजार दवरतात की? तुमी खाताना तुमचो खावचो उंडो खंय दवरतात? बशयेन दवरतात न्ही. बशयेन दवरतात. बशयेन कित्याक बशयेन दवरतात? तो उंडो खावचो पळय. हां, तशेंच देवा बापान सर्गींतावन धाडिल्ल्या उंड्याक
कवणेर दवरलो कोणे कवच्याक आमी मनशांनी कवच्या गोट्यान दसली गोरवां आमी गोट्यान दसली गोरवां आमी देखून आमी पळया उंडो खावच्याक जेजून देवा बापान ह्या उंड्याक खावणेर दवरलो आनी म्हळें वो उंडो खाया वो उंडो खाता तो सास्ताक जियेतलो वो उंडो खाता तो केदिंकस बुके उसोना वो उंडो खाता तो केदिंकस ताणे उसोना आनी हांव दिता तो उंडो मुजेंस मास पळया म्हळ्यार उंडो खायचें म्हळ्यार पळया म्हज्या मोगाचे बोबडीनो जेजूकुस आमचो कर्ण घेचे जेजूकुस आमचो कर्ण घेचे देखून आमी आयच्या पयल्या वचपाक आमी गेल्या जाल्यार अपुर्बायेचें पयलें वचपाक आमी गेल्या जाल्यार पयल्या वचपान द्वितीन हें पुस्तकांत कितें म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तो जियेता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना जियेता हां मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेता गी दरबस्त खावंक आसा दरबस्त जेवंक आसा पूण मतीक समाधान ना जाल्यार कितें फायदो दरबस्त खावंक आसा दरबस्त जेवंक आसा कुडीक भलायकी ना जाल्यार कितें फायदो दाखतेर म्हणटा तुवें शीत जेवी नजो तुवें पणस काय नजो आंबे काय नजो कणगी काय नजो कळंगी मांस काय नजो भजल्लें काय नजो अशें पुरा म्हणलें जाल्यार आसून कितें फायदो पळय की न्ही देखून पळया मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना उंडो नासतनाय उंडो म्हळ्यार खाली उंडो मात म्हूण ना खंयचीय खाण मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना आजकालच्या भुरग्यांक शीत नाका पोळे नाकात इडल्यो नाकात तांकां नूडल्स जायचे फ्रायड रायस जायचे न्ही मागीर KFC जायचे बर्गर जायचे मागीर कालें हॉट डॉग जायचे शॉर्मा जायचे मात्ती गोबोर सारें पुरे जायचे आनी आमच्या मलगड्यान केल्लें केंचेंत नाका न्ही सुकी मासली कितली भुरगीं खातात जी वित्त मासली काय ना जाल्यार सुकी मासली खातात ती तूं खाताय गे तूं बरें भुरगें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता आनी देवाच्या तोंडांत भायर सरलेलें तें उतर जावन आसा जेजू क्रिस्त जिवीत असो उंडो देखून पवित्र पुस्तकी जिवीत असो उंडो देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवन स्वतां ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता पळया आमी अर्गां दिवन सेवता ती काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता क्रिस्ताच्या रक्तांत आमचें रगत मेळयता क्रिस्ताचें रगत आमच्या कुडीच्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत वळाशें करता मात्र न्ही आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां एक करता आनी आमी क्रिस्ताच्या मांसांत एक जाता आमचे थंय क्रिस्ताचें रगत वळटा क्रिस्ताचें मांस वळटा मोइजे आसलो पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजे तुमी जाणात न्ही मोइजे खंय जल्मलो तो मोइजे इजिप्तकार इस्रायलकार हबा मोदीनी मोइजे इस्रायल असो की इजिप्त असो इस्रायल असो जल्मलो खंय इजिप्तान जल्मलो तो जल्मतना कोण राय आसलो कोण रे परस्क परा म्हणटात हा फरावो राय आसलो फरावो राय आनी ह्या फरावो रायान मोइजे जल्मतना कसली हुकूम दिल्ली हुकूम ऑर्डर जल्मोवच्या हर एका चेरक्या भुरग्याक जिवेशी मारी जाय
2 वर्सां सकयल अरे एका भुरग्याक ठकाठक. आनी येत्त वेळार कोण प्रसूव जाली? मोइजेची आवय. आनी मोइजेच्या आवयन कितें केलें? भुरग्याक एका बेताच्या पेट्यारान दवर न्हू भयणी लागीं दिलें आनी भयणीक सांगलें न्हंयच्या देगेर एका बोल्यान दवर आनी बोल्यान दवरलें. आनी भयण राखूंक रावली. आनी भुरगें त्या बोल्यान रडोन आसलें पूण मोइजेची मावशी हेल्पलेस. आनी त्या दाडा फारोवाची धूव तेज्या सांगात्यान घेवंक तें न्हांवंक आयली, उस्तूर धुवंक आयली, न्हांवंक आयली. आनी भुरग्याचें रडणें आयकून कोण तें पळया म्हणून धाडी लागली सेवाकींक गेली. आनी पळयतना आपूर बायसो भुरगो. आनी ह्या भुरग्याक पळोवन ती फारोवाची धूव कितें म्हणाली? हो एक हेब्रेवकार म्हळ्यार इज्रायलकार सुबीत पळोवंक. युरोपियनां बरी गोरे जावन सुबीत. इजिप्तकार आमचे बरी. कळ्ळें की? हां. ती म्हणाली हेब्रेवकार इज्रायलकार देखून नाका आमी जेवीशी मारसो नाका. हाका आमी व्हरया घरा. कळ्ळें? आतांच्या भुरग्यांक ल्हान माजराची पील मेळ्ळ्या घरा व्हरतात न्ही गी? मारूनात. आमी जाल्यार थोडे माजराची पील नाका म्हूण खंय सोडून येतात. ती कोणाच्या घरा येतात. भुरग्यांक बारीक कशी माजर आयलें आनी कोले पुट्टून धरचें, कालें उड्डूचें, ताका बलदेंत घालून बरें कर सर्प घालून धुवचें आसा भुरग्यांनी. थोड्यांक भुरग्यांक सोंसो मेळ्ळें बारीक कशी. तशेंच ह्या फारोवाचे धूव एक ल्हानशें भुरगें मेळ्ळें बारीक कशी काडून आयलें घरा. आनी एकली म्हणाली तूं भुरग्याक काडून येताय न्ही? तें जल्मल्लें तें भुरगें 1 दीस जालो मात्र. ताका दूद खंय जावन दिताय? तुज्या लागीं दूद ना, म्हजे लागीं ना. दूद कशें दिताय त्या भुरग्याक? आतांची बरी सेरेलॅक ना, बटली नातली, ती बोंब आसली बटली नातली, कशी दिवचें दूद? अशें म्हणटा आसतना ती कनिश्ट जाताना हें चेडून धांवलें. मोइजेची मावशी धांवली बोल्यांतली. तिका धरलें ओनाडलें. राव दूद दी म्हूण. ती म्हणाली म्हाका दूद उरना, म्हजें भुरगें न्ही, म्हाका गुतूना. तर ताची जतन घे. ती म्हणाली म्हाका दूद ना जाल्यार कशें जतन करची? पूण आमच्या घरा लागीं एक स्त्री आसा, तिच्या भुरग्याक जीवीशी मारलां पूण तिच्या लागीं दूद आसा. तुमी वय म्हळ्यार तिका आपूण हाडटा. जाय आपूण हाड म्हणून. आनी अशें रावळेराक कोणाक आपूण हाडलें? मोइजेच्या आवयक आपूण हाडलें पळया. आनी परकी गांवांत परकी देशांत पळया फारोवाच्या रावळेरांत मोइजे रावलो आनी आपल्या आवयचें दूद खावंक लागलो. पळया देखून ताचें थंय व्हडलें इज्रायलकारांचें दूद, इज्रायलकारांचें रगत. आनी मोइजेच्या कुडींत आनी रगतांत इज्रायलाचें रगत आनी दूद आसले वरवीं इज्रायल परजेक इजिप्तांत तावन ताणें मायंगवाक व्हरूंक तो शकलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूचें रगत आनी जेजूचें मांस आमी आमचें कन्न घेता तेन्ना आमी सोम्याची सोडवण मनशा कुळाक दिवंक शकता. सोम्याचो मोग मनशा कुळाक करूंक शकता. सोम्याची सेवा हेरांतय आमी करूंक शकता. सोम्याक साक जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजूची कूड आनी रगत अत्यंत पवित्र. कित्याक ही कूड आनी रगत आमी बेसोनचें मिसाचें बलिदान, हें अर्गां बलिदान आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मासांत एक जावंक आनी कुडींत एक जावंक आमकां कारण जाता. देखून जेजू म्हणटा हें म्हज्या उगडासाक करात. अखेर करचें फुडें कुरिंथकारांक बरयलें पयल्या पत्रांत अध्याय 11 सांत पावल म्हणटा जो कोण फावो नासतना ओवंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून कुडी रक्ताच्या बलिदानान वांटली जाताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो ध्येय आसूंक जाय म्हज्या कुडींतले हर एक थेंबो रगत क्रिस्ताकचें. म्हज्या कुडींतले हर एक कुडको मास क्रिस्ताचो. म्हज्या मांसांत सोम्याचें मांस मेळ्ळां, म्हज्या रगतांत सोम्याचें रगत मेळ्ळां आनी हांव आनी सोमी एक म्हणलें चिंता पासूंक जाय. आनी ह्या कुडीक आनी रगता फोव तो मान दिवन तो सेवूंक जाय. आनी तो म्हजे भितर रिगतना आनी हांवें पवित्र बागेवूं जावंक जाय. देखून जें कितें फावो नासतना कितें म्हूण नेणा आसतना हांव सेवतां जाल्यार हांव म्हजी केस्त खाता आनी पियेतां. देखून हर एकलो मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्लो
सोम्याची बेसांव जोडता म्हण न्ही जोडता गी हरी एकलो सोम्याच्या कुडी रक्तान वांटेली जाल्लो सोम्याचे मांस आनी रगत सवुल्लो हरी एकलो बाचाव जाता म्हण न्ही जाता गी बाचाव हां हरिरलो कुडी कूड आनी रगत सेवल्लो हरी एकलो आशिर्वादी जाता गी हां जाता हां जायना कोण पळय फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तूं आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून सांपावल म्हणटा तुमचे पैकी जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते जण तुमचे मदें मरण पावल्यात जायते जण देदस्पोर जाल्यात हाका दाखलोच तूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जुदास जुदास पळया जेजून निमाण्या जेवणार उंडो मोडलो आनी सिसांक दिलो जुदास आसलो की ना आसलो की ना आनी जेजून पळया जेजून उंडो मोडलो तो वायनान बुडोवन जुदासा दिलो वैगी वैगी ताचे भितर कोण रिगलो आं जेजूनच उंडो मोडलो आनी वायनान बुडोवन सिसाक दिलो जुदासा दिलो ताचे भितर कोण रिगलो सैतान रिगलो तसो उंडो पेद्रूक दिलो कोण रिगलो हां पवित्रत्व रिगलो देवाचो सोमिंत रिगलो जुवांक दिलो उरल्या सिसांक दिलो पळया ते प्रेरीत जाले पूण जुदासा दिलो जुदासा भितर सैतान रिगलो तशें म्हणटाना सगळी सोम्याच्या एवकरिस्तीक बलिदानान वांटिली जाल्ले सगळ्यांकी आशिर्वाद लाभता म्हण न्ही बाचावी लाभता म्हण न्ही जुदासा कितें जालें जुदास देदस्पर जालो खंगल जालो डेस्परेट जावन लास्ट गळपास काणगेन मेलो पिसांतूर जावन देखून सांपावलो स्पश्ट म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्याच्या कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करतना कुडी रक्ता फावो तो मान दिवया फावो तो गौरव दिवया फाटल्या 2 वर्सां हांव ह्या फिरगजेंत आमी कुमगार जिबेर सेवता कित्याक ल्हानशा भुरग्याक आवय तुका काम म्हणटा की कवयता हां तुका काम म्हणटा कवयता आमकां कोणी कवयल्यार खुशी जावचें न्ही गे हां मोगाचे मनशान म्हाका कवय म्हणटा आमी आनी कवयल्यार खुशी जावचें आवयन भुरग्यांक कवयतना भुरग्यांक खुशी जाता आज पवित्र सभा अस्कस जाल्ल्या भुरग्यांक पळया जेजूचें मांस आनी रगत कवयता आमी कवंक सोडिचें पवित्र सभा अस्कस जाल्ल्या खावंक नेणासल्ल्या भुरग्यांक जेजूचें मांस आनी रगत खावयता आमी म्हणूंक जायना हांव तुका खाता म्हाका आतां सात म्हाका बळ ना आमी खावंक सोडिचें एक तें जावन आसा कलतेपण दुसरें आमी सेवतां तो उंडो तें सोम्याचें मांस हर एक पावटी आमी जेवतना खातना आमचे हात धुतांक घेना धुयनासतना खातांक घे पूण एवकरिस्त मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी घरांतून भायर सरता एवकरिस्तेचें जेवण जेवता पर्यंत कोणी म्हणी हात धुता गे पाद्र्याक 2 पाटी धुतात गे धुयनात तेंत भांगार बसलीं तेंत आतांनी पुसलो न्ही गे तेंत बसार तेंत कारार थंय हांगा गेलीं वॉशरुमाक गेलीं तें पडलें पूर आयलीं तेंत आतांनी कुमगार घेतलो न्ही गे वय गे न्ही कितलें पवित्रपण सांबाळटा हांव सांगा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एवकरिस्त जायते पोटी पवित्र कुमगार हातार घेतले वरवीं तो हातांत लोपता तो वाटेर येताना खातात थोडे अशे वचून जाग्यार बसून खातात खंय थोडो अर्दो खातात अर्दो घरा व्हरतात हां खंय थोडे बोल्सांत घालून घरा व्हरतात कसली पुरा केळकुळां करतात वतना फिरगजेंत आमकां वळख आसा देखून आमी पूण व्हडल्या क्रावडान व्हडले मिसाचें बलिदान जाताना कोण कालें करता कोणाक गोतू देखून आमी हातार कुमगार सेवंक सोदता न्ही आमी जिबेर सेवोचें हे पयलें पुर्वसान आमच्या पवित्र सभेंत ती रीत आसली कारणांतन बदलावण जाल्या आनी अशें जेजूच्या कुडी रगताक मस्त अकमान जावचो दिसून येता थोड्यांनी कितें म्हूण समजून नासतना घेवचें अशें बोटान धरचें वाटेर येताना खावनेचें अशें बसान धरचें थोडे बोटी अशें तुवालो किरमे काडलेलो तुवालो धरचो तांतूं दी म्हणचें थोडे बोटी एणे मेळे जाल्ले हात मेहंदी घाल्ले हात आनी देवसार सोडयल्ले हात पुरो हाडून
मुखार घेवन सो कित्याक फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी उडास दवरया हांव सेवंक येता ती काल्स आनी सेवंक येता तें उंडो कितें म्हूण समजोवचें प्रयत्न करया समजोवचें आनी तें आमी समजोवल्या म्हणून जाल्यार तो गौरव तो मान तो अभिमान आनी ती भक्त आपणे आप आमचे थंय दिसून येता असल्यांची विचारूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन.